नमस्कार. मिगेल ह्या चॅनलांत तुमकां सगळ्यांक हार्दिक हार्दिक वेलकम. तुमगेल खातीर आज हांव एक लायक काणी घेवन आयल्या. ह्या काणी आल्बर्ट आयन्स्टायनान कशी एक आवसूक उत्तर दिला म्हणजे काय चंदकून आयकयाची. तुमकां सगळ्यांक आल्बर्ट आयन्स्टायन खंडीत गोतस. एक व्हड सायंटिस्ट. इतलो बुदंतू, इतलो चुरकू आणि इतलो विद्वान म्हणून त्या 100 नाही 150 वर्स दवरून तो आजीक तागेलें नांव व्हडस. आमी सकल आजीक तागेले विशय स्कुलान शिकताची. तो जिवंत आसतना ताका एक वाव करचें आशिल्लें. एक कॉन्फरन्स आनीक एक कॉन्फरन्स, तिन्नी कॉन्फरन्स, चारय कॉन्फरन्सांत ताका आपोवचें आशिल्लें. ताणें कशी शोधन केलें, ताणें कसकसन केलें, तो कशी बुद्दोन जालो म्हूण मस्त प्रश्न उत्तर आशिल्ले. जर्नलिस्ट हांणी तांणी आशिल्लें सगळ्यांक तागेलें मस्त ताका निमकूच आशिल्लें. एक अशी कॉन्फरन्सांत एक आवसो तागेलें चमकलें आनी हात वयर केल्ले. सर, even I would like to ask a question म्हणून. आल्बर्ट आयन्स्टायनान सांगलें, जाय तर राब आनी नेमगी तूं कसन प्रश्न निमगू का म्हूण. ती राबली आनी सांगलें, सर, I am highly impressed with you, your inventions, your discovery, your personality म्हूण. आल्बर्ट आयन्स्टायनान thank you म्हणलें. No sir, the real question is, आल्बर्ट आयन्स्टायन कसन की खास निमगू का म्हूण. ताणें सांगलें, the real question is, I want my son to be as smart, as intelligent, as dashing, as dynamic and as progressive as you म्हूण. आल्बर्ट आयन्स्टायनान म्हाका तें हालयलें आनी सांगलें, very simple. Tell him fairy tales म्हणलें तो. हांव आलोचन केलें आनी सांगलें, ओके, थँक यू म्हणून. म्हणी हांव तिका समो उत्तर कळका, तिका ह्या आन्सरान सॅटिस्फाय जायनी. तिणें सांगलें, सर, if I want my son to be smarter than you, more intelligent than you, more progressive than you, आल्बर्ट आयन्स्टायन अपास हासलो आनी ताणें सांगलें, अपास, very simple, tell him more fairy tales म्हणलो. आल्बर्ट आयन्स्टायनान ह्या उतरान आवसून मत्ते गरगरचे लागलें. कसं म्हूण कळ्ळी तिका. मन कसं करचें सपेन तशिली बसली. मिगेल समाज बांदवानो, तुमकां सांगचें म्हळ्यार स्टोरींतू इतलो पावर आसा की कसन जाय आशिल्लें तुमकां ह्या स्टोरी थ्रू तुमी साधन घेवं येता, साधन करूं येता. तुमकां कसन जायना म्हूण दिसल्यार ह्या थ्रू स्टोरी टेलिंग तुमी साध्य करूं येता. आज स्टोरी टेलिंग एकदम व्हड विशय जाला. व्हड कंपनींत वर्केन एक स्टोरी टेलर तांणी हायर करपाची. कित्या म्हळ्यार स्टोरी टेलिंग थ्रू कसन जावं येता म्हळ्यार, कसं करूं येता म्हळ्यार तुमगेल मन शक्ती आसा तें वाडोवं येता. आल्बर्ट आयन्स्टायनान सांगलें तें तुमगेली इंटेलिजंट वाड येता. कित्याक म्हळ्यार नॉलेज तुमकां A to B, B to C मॅक्झिमम Z ते वर येता. पूण थ्रू स्टोरी टेलिंग तुमी तुमगेल इमॅजिनेशन वाडोवं येता. तुमकां A, B, A, G,
ख घ कसं जाय ते तुम्ही कोरयेत, कसं जाय ते तुम्ही आलोचन कोरयेत, दिसना आशिल्ले तुम्ही हाडोयेत, तुमकां दिसये तशी तुम्ही कोरयेत. तसं नमुने एक पावर स्टोरी टेलिंगात. स्टोरी टेलिंग कोणाक? हांव केन्ना कोणी निमगेल्यार उर्मिला तूं कसं करता? हांव स्टोरी टेलर म्हूण येता. तूं सान्ना सान्ना चेडूं सांगतवे म्हूण. ना, हांव सांगचें, हांव चेडूंक काणी सांगचें ना. हांव स्टोरी टेलिंग फॉर एडल्ट्स. अय्यो, हड्ड आयकत हांवें म्हूण. हांव म्हणचें काणी कोणाक नाका, काणी कोणाक आयकुचें ना म्हूण. ह्या पावर स्टोरी टेलिंगांत तुम्ही अगर तुमकां आनी व्हड जावका, तुम्ही आनी मस्त शिकूका, तुम्ही आनी मस्त प्रोग्रेस जावका, जाल्यार तुम्ही एक कराची. तुम्ही तुमगेल्या कळची यू टेल योरसेल्फ अ स्टोरी. इत्या म्हणाली यू आर अ स्टोरी. ह्या एक उडगां आसता मराठी. सो टेल अ बेटर स्टोरी. तुम्ही तुमगेले नंतर कोणी तुमगेले विशीं सांगता म्हूण जाल्ल्यार अशी कार्य करयेत की एक लायक काणी तुम्ही ह्या जगात सोडून वचेत. थँक्यू, धन्यवाद. ही काणी कशी लागली म्हणून खंडीत म्हाका ह्या कॉमेंट बॉक्सांत बरोवन तिळशियाची. तुम्ही सबस्क्राईब करनी म्हूण जाल्ल्यार खंडीत सबस्क्राईब कराची. बेल बटनच पळय, तें प्रेस करूं विसर नकाची. इत्या म्हळ्यार अशींची तुमगेल पर्यंत हांव लायक काणी हाडचे मिगेल हांव प्रयास करता. तुमगेल साथ म्हाका खंडीत जाय, कळ्ळें? आनी एक हांव हें बूक बरयलां, ब्रिंगींग अप अ वेदांतीक मदर. ह्या बुकांत मिगेल आनी मिगेल दुवे विशय लायक बदल जाल्ले घटना हांव ह्या दाखयलां ह्या बूक रुपांत. हाचे खंय वचचेत म्हळ्यार मिगेले डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत खंडीत आसा. वचाची, घेयाची, सांगाची कशी लागले म्हूण, कळ्ळें? रायट. अपासेपणा व्हड नमस्कारू आनी धन्यवाद. अशींच हांव अपास सगळी तुमगेल पर्यंत एक लायक काणी घेवन येता.